आयज जरी आमी हांगा येयले जाल्यार तोच मोग आमच्या काळजांत आसा देवाचो, आनी होच मोग देवाचो सान फ्रांसीस शावेरान जो जियेलो आपले जिवितांत, ह्या मोगा वरवीं ताणें जायत्यांक देवाचो आशिर्वाद तो जावंक पावलो. आयज ताजे आसणे ताजी कूड हांगा आसा जाल्यार आमकां जावन एकल्याक एक आशिर्वादाची खुशालकाय, कित्याक तो आसा देखून आमी आयज खुशालकायेन येयल्यार. कित्याक आमी जाणाव बाबाठांत आमी येता तेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें आनी आशिर्वादाची खुशालकाय आमकां दितलो. तर मोगाळ प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत हो मोग देवाचो आसूंक जाय. इव्हेंजलियम गावदीम हे पवित्र सभेचे दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसिसान 2016 ह्या वर्साक हो दाखलो, हो डॉक्युमेंट हाणें काडलेलो. आनी हो डॉक्युमेंटान तो अशें बरयता, आयज संवसाराचेर नदर मारलें जाल्यार संवसार एक भिरांकूळ आनी गंभीर परिस्थितींत आसा अशें दिसता. कित्याक मनशा मदें देव नासलेलो कशें मनीस आमी जाल्यात. आनी एक मुखेल कारण तो म्हणटा, कित्याक पातोक आमच्या जिवितांत भितर सोलांनी मनीस हाका लागून आपले अंतस्करण नासतले परें जियेता. Let me tell you this in English, it sounds very good. The great danger in today's world is the desolation and anguish born of a complacent and yet covetous heart, the feverish pursuit of frivolous pleasures and a blunted conscience. म्हणजे आयज मुखार प्रितीच्या बाबणीनो आमच्या जिवितांत होच विशय आमी घेवन घातले जाल्यार अशें आमकां दिसता की मनीस उपदेश नासतलो परी जियेता.